ताचेर राज सगळेंच मोगाचें, पोरजोलान उजवाड सोर्गीचो, आमचो देव आमचेर फांकयता, सोमेस्त लागीं आपयता, आपणाचे भोवती सोमयता, पोरजोलान उजवाड सोर्गीचो, आमचो देव आमचेर फांकयता, सोमेस्तांक लागीं आपयता, आपणाची भोवती सोमयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. ही मिसाची भेट मिलाग्र सायबिणीचे मानाक आमी भेटयता. मिलाग्र सायबिणीच्या मानान आमकांय जण एकल्याक फावो तितले उपकार मेळूंक आमचे पासत मिलाग्री जावंक मागुया. दुसरें तेसांव देवाक दिनवासून भेटयता. आग्नेलो ब्रागांजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. ऑस्टीन लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची SSCची भुरगीं ह्या दिसांनी आपल्यो परिक्षा करतात. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ह्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक तांकां आदार आनी कृपा मागुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ताचे पासत मागुया. देवान ताका पिकोवणीचो हात लावंक आनी ताका ह्या आकांताच्या वेळार सांबाळूंक आनी राखूंक. आयज बावर्ताची दिवटी पेटयतात. इग्रेजा दामियांव रॉड्रिगीस आनी फामील, आसोय जॉन डिकॉस्टा आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. खरीच भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत आमची गोंयची लॉ एंड ऑर्डर बिगडत आसा. मागुया ही लॉ एंड ऑर्डर बरे भाशेन वेवस्थीत जावंक. जे कोण जबाबदार आसात, भोव करून आमचो चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताचे पासत मागुया ही लॉ एंड ऑर्डर बरे भाशेन सांबाळूंक. आमच्या पुलिसां पासत मागुया तांकां फावो ती जाणवाय आनीक निर्णय घेवपाची शक्ती दी म्हूण आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा पासत मागुया. तशेंच वेगवेगळे मनीस जे निती पासत स्वता पासत उबे रावतात तांचे पासत मागुया. जशें काशीनाथ शेट्टी, उदय बेंब्रे, तशेंच हेर दुसरे जे स्वता पासत निती पासत उबे रावल्यात. परवरी जो लोक आपणाचो भावार्थ सांबाळपाक मुखार सरलेले आसात तांचेय पासत मागुया. हें सगळें लॉ एंड ऑर्डर बिगाडना जावंक, पूण सगळें शांततायेन सुटावें जावचें पासत देवा लागीं आमी भावार्थान विस्वासान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जाणवाय आनी देवाची भिरांत. भावा भयणीनो, दोन वस्तू खेरीत भाशेन गरजेच्यो. आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक, आमचे निर्णय आमी सारके घेवंक आनी जबाबदारी आमी पाळूंक. पूण जायते पावटी आमी जाणवाय कुशीन दवरून पिशेपणां केल्यान. जायते पावटी आमी देवाची भिरांत पयस करून आमी ह्या संवसारी मनान जियेल्यान. असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं.
आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वयलें वाचप. पातोक रोट्टल्यांक देव परती हाडटा आनी निराशी जाल्ल्यांक तो बुजवण दिता. पातोक सोडात आनी सोरेस्पोराची परतून येयात. ताचे मुखार प्रार्थना करून मागात आनी तुमच्या अपमानाचो भार उणो करात. बोवोट्या देवाशी परतून येयात आनी पातोक सोडून दियात. सगळे विकोटायेचो द्वेश दवरात. जिवीं आसात तीं बोवोट्या देवाक वाखाणात. पाताळांत ताका कोण वाखाणटलो. मरून गेल्यांत आनीक जिविनांत तांच्यान वाखाणूंक जायना. जिवीं आनी भलायकेन आसात तांच्यानूच सर्वेस्पराची वाखाणी करूंक जाता. आपणाशी परतून येतात तांचे ताय सर्वेस्पराची काकलूट कितली व्हड. मीतमेर नासलोलें ताचें बोगसोणें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. परतून म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें. पातकाचें कोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना. कोणाच्या मनांत जोर आडकां नाडकां नात. मनीस कितलो भागी. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातोक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बोगशिल्लें. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगाक. देखून भक्तिवंत मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुट्टेचीं उदकां कितलीं उंच चडूं तीं ताका लागचींच नात. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोबोवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. केदें वरतें उदारान आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सद्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी,
सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, लोबाडी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतावन हें सगळें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक, दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्तकाय आसतल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. हीं उतरां आयकून शिस्त थटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशां कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आमकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत जाय. आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें करूंक जाय हाचे विशीं आमी दोतोनीन शिकल्या, देवाच्या उतरान शिकल्या, कितले सेर्मांव आमी आयकल्यात. आमच्या आवय बापायनी वडिलांनी आमकां शिकयल्या देख म्हणटा ती. सासणाच्या जिवीत जोडपाची आमकां पद्दत दिल्ली आसा. पूण भाव भयणीनो, पळोवपाक गेल्यार सगल्यांक जरूय आमकां ही सोडवण जाय, सासणाचें जिवीत जाय, तरूय जें कितें करूंक जाय तें करूंक आमी फाटीं. आडकोडी आहा आमकां जायत्यो. गडे आमच्यान म्हणपाक जाता फायनली देंवचार नाडटा, सगळें देंवचाराचेर घाल्यार बरें. पूण देंवचाराचेर घालून काबार जाता काय? जोण एकल्याक आमकां जी जबाबदारी आसा भाव भयणीनो, आमकां एक संवय जाल्ली आसा ती ही आयच्या काळार. जबाबदारी कोण घेना, एकावंटेबिलिटी ना. जिवीत पिड्ड्यार जावपाक वो सासणाचें जिविताची आडकोड जी आसा त्यो घातलेल्यो आसा त्यो आमकां दिसती पडटा. हेका आमी म्हणपाक जाता आतां आयच्या संदर्भान लॉ एंड ऑर्डर. आयज लॉ एंड ऑर्डर बिगडलेली आसा आमच्या गोंयांत. जे कोण खरेंच चूक करतात, जे कोण मारून भोंवतात, कोण एक्सिडेंट करता, मनशां वयल्यान गाडी चलयता, तांकां बरो ट्रिटमेंट मेळटा. जे कोण धर्मभेद घालतात, नाका जाल्ल्यो उचारण्यो करून, तांकां पुलीस प्रोटेक्शन मेळटा. जे कोण पाड घालतात, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करतात, बेकायदेशीर काम करतात, तांकां पुलीस प्रोटेक्शन मेळटा. कायदो नासतना, ऑर्डर नासतना डिवेलपमेंटाच्या नांवान जे आमच्या गोंयांत कामां चल्लेलीं आसात, जावं डबल ट्रॅकिंगाचें काम. कालच्या दिसाक आमी पळयलां कप्रेश्वर ह्या टॅम्पलाचें आनी तो वोड थंयसर आसा तें कातरपाचें बेकायदेशीर काम. परवरी एक्टिविस्ट आसात ते लोक, थंयसरले स्थानीक लोक आसात ते मागतात, सर ऑर्डर दाखय. खंयची ऑर्डर घेवन काम कोत्ता? ना तांचे लागीं. पूण दादागिरी गुंडागिरी करून काम चालू आसा. लॉ एंड ऑर्डर बिगडलेली आसा आनी बिगडोंक पावलेली आसा. लोकांचें पासियेंस एके भाशेन काबार जावपाक पावल्लें आसा. आनिकूय आमी कालच्या दिसाक पळयलां, ज्या मेरेन लोक रस्त्यार येवन बरो व्हडलो ग्रूप येवन बोवाळ मारिना, त्या मेरेन सरकार हालोना. आपले निर्णय जे चुकीचे निर्णय आसा ते बदलिना.
पूण जशें लोक भायर सरलो आनी लोकांन रस्त्यार येवन बोवाळ केली, रातचे राती आयताराची पासून ऑर्डर काडली, स्टे ऑर्डर मेळ्ळी. नाजाल्यार आयताराचो कोर्ट चलना, आयताराचो सरकार चलना, शेनवारा दिसाकूच बंद जाता, शुक्राराक सांजेर बंद जाता. आनी मागीर जे कोण बेकायदेशीर कामां करपाचे आहा ते शुक्राराक सांजे ते आयतार येवपासून सगळीं बेकायदेशीर कामां करून काबार करतात. आनी आतां लोक उठलेलो आसा देखून जे कोण बेकायदेशीर कामां करतात तांकां शुक्रारा दिसा, शेनवारा दिसा, आयतारा दिसाकूय बीन तांकां पुलीस प्रोटेक्शन मेळटा. लॉ एंड ऑर्डर हाल्लेली आसा. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आयचें वाचपां आमी घेयत जाल्यार आमकां पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान उलो मारला, पातोक सोडात, म्हजेशी परतून येयात. पातोक म्हणटा तेन्ना जी आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा, आमी बेजबाबदार जाता तें पातोक. जें कितें कायद्यान करपाचें आसा तें आमी कायद्या भायर करता जाल्यार तें पातोक. आमी दुसऱ्यांचें आयकनासतना बो करून जांच्या हातान पदवी आसा, जबाबदारी दिल्ली आसा, तांणी दुसऱ्यां लागीं बो करून लोकां लागीं जें कन्सल्टेशन्स करपाक जाय ती करिनासतना जरी तर बुलडोजिंगूच चलता जाल्यार तें पातोक. पातोक सोड आनी म्हजेशी परतून ये. देवाचो उलो आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक येता. पातोक दिश्टी पडोंक ना काय, पातोक दाखोवंक ना काय. पातोक दाखोवपाक भोव करून आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटात प्रवादी जे येतात आनी जे कोण पातोक करतात, वायट करतात, भोव करून राजा आनी पदवेदार जे आसात तांचे मुखार येवन तांच्या तोंडार तांचे पातोक सांगतात, हें पातोक, हें वायट, हें सोड. तेच भाशेन ह्या आयच्याय काळार आमचे एक्टिविस्ट आसात, येवन सांगतात जे कोण वायट करता तांकां हें वायट, हें बंद कर, हें सोड. लोकांकूय सांगतात. म्हणटूच दोळ्या मुखार जें दाखोवपाक जाय तें दाखयिल्लें आसा, पूण जें कितें वायट आसा तें सोडपाक तयार ना. हें जालें भाव भयणीनो आमची वागणूक आनी जे भाशेन आमी जियेता तें. जाल्यार दुसरे वाटेन आयचे शुभ वर्तमानान आमी आयकता तरणाटो, ताका सासणाचें जिवीत जाय. आनी ह्या पासत तो प्रश्न विचारूंक आयला आनी सारक्या मनशाशी आयला, जो गुरुजी सगळें काय बरें शिकयता, जो गुरुजी हात लावन बरें करता, जो गुरुजी पेकोवणी दिता ताचेशी आयला. जो गुरुजी जाचे विशीं हो देवाचो पूत, हो देवाचो प्रवादी अशें म्हणलेलें आयकोंक येता ताचेशी आयला. सायबा, सासणाचें जिवीत जडूंक हांवें कितें करूंक जाय? वाट उक्ती करून जेजून दाखयली ताका. हे मानामेंत आसात ते पाडपाक जाय. मानामेंत दिल्ले आसात, समूर्त दिल्ली आसा, ताचे वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत जडूंक पुरो. आनी तरूय ताचीं उतरां हें सगळें ही समूर्त हांवें पाळल्या, पूण तरूय पूण भितरल्यान तावन सुसेग ना, खंय तरी हांव उणो पडटां. हें ह्या तरणाट्याक सिद्ध जाल्लें आसा. आयज आमी जायतीं जाणां जांच्या हातान बो करून पदवी आसा, बऱ्यो जुट्ट्यो आसात, जांकां बरें पागार आसा, तांकांय सगळें मेळ्ळलें आसा, घरां बांदलेलीं आसा, गाडयो घेतलेल्यो आसात, संबंद आसात, आनी तरूय पूण भितरल्यानसान सुसेग ना. सुसेगूच मेळना, झेम पडना रातची. सासणाचें जिवीत जडूंक सोमया हांवें कितें करूंक जाय? हो प्रश्न घोडे हेय सगळीं विचारतात. थोडीं जाणां काडाव करतात, थोडीं जाणां विचारतात. विचारल्या उपरांत जें कितें तुमकां सोल्युशन दिल्लें आसा तें पाडपाक तयार आसा काय आमी? जशें हो तरणाटो दाखयलें ताका जेजून ताचेर बरीशी नदर मारली आनी ताका सांगलें, पयलीं सांगलेलें तें जनरल, हे कायदे पाडपाक जाय, समूर्त पाडपाक जाय, जनरल सांगलें. मागीर ताचेर पर्सनल नदर मारली जेजून. आनी तेन्ना ताका सांगलें, एकूच तुका उणें, तूं तुजे लागीं जायते दुडू आसा आनी त्या दुडवांक तूं घट्ट वेंग मारून आसा. तुजे लागीं गिरेस्काय आसा, ते गिरेस्कायेक तूं वेंग मारून आसा. आनी ह्या पासत तुजे लागीं आसा तितलेंय वीक. तुजे लागीं आसा तितलेंय म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत घडये दुडू आनी गिरेस्काय, जी पदवी आसा, तुजे लागीं गूण आसात, तुजे लागीं हेर दुसरे वस्तू आसात, वीक, गिव अप. हे संवसारी वस्तू ज्यो आसात ताका एटॅचमेंट तुजो जाल्लो आसा, तो गिव अप, तो सोड. आनी तें जाल्या उपरांत जें तूं सोडटाय तातूंतल्यान जो कितें फायदो मेळटा तो गरजेवंतांक, दुबळ्यांक, गरिबांक दी.
आनी मागीर तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. म्हणजे ह्या संवसाराच्यो वस्तू जोडपाक हारपीट जायनाका. आयज जे भाशेन आमी जाता आनीक भोव करून जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा ते हारपीट जातात. हें सगळें संवसारी मन आसा तें आपलें करून जिखून घेवपाक तें सोड. स्वर्गीचो थेवो आसा ताचेर नदर मार आनी हें केल्या उपरांत यो आनी म्हजो पाटलाव कर. सगल्यो वस्तू आयकुल्यो ह्यो तरणाट्यान आनी आयकोन जाल्या उपरांत टर्न मारलो, खडसल्लो. कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय, ताचे लागीं जायत्यो वस्तू आसात गिव अप करपाक, लेट गो करपाक खूब त्रास. आमचें कितें काय, आमचे लागीं कितें आसा जें आमकां आडावन दवरता सर्गीच्या राजाक पावपाचें, जें आमकां आडावन दवरता हें सासणाचें जिवीत जोडपाचें, आमकां जें आडावन दवरता तें सोडूंक आमकां देवाचीच कृपा जाय, देवाच्यो वाटो जायो. मनशां कडेन तें जायना. आनी इतलें जरी तर वायट आसा जाल्यार आमकां साल्वार जावपाची शक्यताय ना, भिरांत आसा. जे भाशेन आमच्या गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन बिगडत वेता, आमीच म्हणटा गोंय काबार रे, आनी कांयच ना रे, जायना रे, आमच्यो प्रॉपर्टीज बीन खावन काबार केल्यो रे, सगळें निसणटन जाता मरे. मनशांच्यान जायना. आमी प्रोटेस्ट केल्यार जायना, आमी चिटी बरयल्यार जायना, आमी सरकाराक उलो मारल्यार जायना, कान भेरे केल्ले आसात. तेन्ना ही निमणी वोड जेजून जी सांगल्या ती आमकां भोव गरजेची. आमच्यान जायना, मनशांच्यान जायना, पूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाच्यान सगळें जाता आनी देव वस्तू करता ते आमकां दिश्टी पडटात. हेंय पळोवन आमी दोळे उगडपाक गरज आसा आनी ह्या पासत सगळ्या भावार्थान, सगळ्या विस्वासान देवा लागीं मागपाची गरज आसा. तर ही कृपा भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक मागुया. आमचो सगळो विस्वास देवाचेर दवरून आमी देवा लागीं मागुया. आनी जें कितें आमी करूंक जाय, ल्हान ल्हान वस्तू, ल्हान ल्हान पावलां आमी मारपाक जाय, आमचो ताळो उबारपाक जाय, थोडें बरें जें कितें आमच्यान करूंक जाता तें आमी करूंक जाय. हेंच करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी हेच भाशेन सासणाचें जिवीत आमी जोडूंक पावता म्हणल्यार ह्या संवसारांत आसतना आमी जूंय जूंय जियेता थंय आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक देवाक मानता तसलें जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. बेटानं गीत घेऊया C35 पेज 43. मनुष्याच्या वावरान केलो हेजोयदा तुका उणो वाकाडी तुका बापा दियामका जिवा म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली.
ह्या खातीर सगळीं रचना नोंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नानोय बाबान उंचरकींक तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नामे आतां तांकां सोय उंचरकींक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुट परगुटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरली तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मनशां कडेन जायना पूण देवा कडेन तशें न्हय देवा कडेन सगळें जाता. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमचें जण एकल्याचें जिवीत आनी आमची जण एकल्याची परिस्थिती देवाच्या हातान घालुया आनी देवाचे नितीक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो हिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाळी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या. भुकेर आमी मरता, जेजू आमच्या उरल्या. जिविताच्या जेजू आमचे विश्वस्तान. ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उद्गातिकार. तुजे फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या. भुकेर आमी मरता, जेजू आमच्या उरल्या. प्रार्थुया. काकलुत्सारा बापा, सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय
तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सगळीं सांगता. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोको नासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां ओसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसरां. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमीन. शेवटाक गीत घेवया F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कोतोल्यांक बोगसूया. दुस्मानांक मारूया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीच मोनान चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.